करचे पडटा, बट हाजेर सगळ्याचेर मात करून आमचे हेल्थ सर्विसीस हाच्या वतीन आमचे नवनिर्वाचित परत एकदा निवडून आयिल्ले खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक बरेचशे फावटी विरोधक विचारतात श्रीपाद भाऊन कितें केलें काय म्हणून. बऱ्याच जाणांक ह्यो गजाली खबर ना म्हणून सांगता हांव की व्हॅन जी दिल्या तिचो इनिशिएटिव्ह आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक 3 कोटीची व्हॅन म्हणजे गाडी बस इन शॉर्ट भितर वील फुल्ली इक्विप्ड म्हणजे भितरले एक्सरे काडपाचे मशीन्स आसा, भितर परत मेमोग्राफी करपाचे मशीन आसा, म्हणजे ब्रेस्ट तपासपाचे मशीन आसा. हे सगळे आशिल्ली 3 कोटीची गाडी अंडर CSR तांच्यानी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिली आणि हेल्थ डिपार्टमेंटातली पुराय टीम तिचो खूप बरो उपयोग कसो करप म्हणजे त्या खातीर हांवें म्हटलें की आमची सगळी टीम पूर्ण हेल्थ डिपार्टमेंटात असलेले गोवा मेडिकल डॉक्टर पासून डेंटल आणि हेल्थ सर्विसीस हांच्यानी प्रत्येक कडेन वचून कॅम्प घेवपाक सुरवात केल्या. ही फॅसिलिटीज अशा पद्दतीची तुमकां दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत पळोवपाक मेळची ना. आतापर्यंत तेंच्यांनी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत तेंच्यांनी कुडचड्यार घेतलो, हे जर सगळे पळय म्हणजे आणि फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर यांच्यानी सांगला, हांव वचना त्या फिगराक, बट इट इज 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जाणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा ताची प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर यांच्यानी सांगता आसतना रायटली सांगलें, दिस इज एन लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आणि त्याची पर्सेंटेज कितली असली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% असू शकता. आम्ही म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याचे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आम्ही 100 पेशंट तपासले असत जाल्यार 0.5% 100 म्हणजे त्याचो चुकून एखादो जो आसा पळय तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जर अशा पद्दत जाल्यार खरोखरूच सांगता भिवपाची गरज आसा, खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना हेतून जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHC म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आणि स्पेशली जे ANM आणि GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यानी लोकांच्या घराकडे वचून सांगला की तुम्ही तपासपाक येयात म्हणून. खूपशे फावटी हांव पळयता